नमस्कार सगळ्यांक, माझें नाव प्रतीश गावडे. मेन इश्यू हायलायट करपाचो म्हळ्यार बंदारा जो आयज खांडेपार मुड्डेर आनी बाग हेजे मदीं येता, हेका लोकांचो तो ओपोज आसा आनी थंय सेक्शन 144 लावन काम चालू केल्लें आसा. बंदारो हो जालो एक तीन एटेम्प जाले, हो चवथो एटेम्प तो बंदारो घालपाक सोदता. सद्या ते एट प्रेजेंट ज्या स्पॉटार बंदाऱ्याचें काम चालू आसा थंय आमी पयर पंचायती वचून एन्क्वायरी केली जाल्यार पंचायती कडल्यान थंय कांयच एनओसी घेतलेली ना. एनओसी घेतलेली आनी वेगळे जाग्याचेर आसली ती ऑलरेडी रिवोक केल्ली आसा आनी ते बंदाऱ्याचें काम पयलीं स्टॉप केल्लें. आतां विदावट एनी एनओसी लास्ट टायमाचें जें डॉक्युमेंटेशन कितें केल्लें आसा तेणी तेज्या आदाराचेरूच परत काम चालू केलां. सो लोकांचो पयलीं ओपोज आसलो कित्याक ती ऑलरेडी फ्लडेड एरिया आसा आनी थंय एवरी इयर फ्लड येता. सो आतां जर बंदारो लोकांच्या मनान भंय हेजो फ्लड येवपाचो प्लस ती कितें CRZ एरिया आसा. सो CRZाचो वायलेशन आसा प्लस फ्लडेड एरिया आसा. सो तेका लागून लोकांचो ओपोज आसा. सो आनी लोकांनी थंय पंचायतीन सांगलेलें आसा की स्टॉप ऑर्डर काडची म्हणून. सो तुमचो स्टँड कितें आसा? आमी सद्या तो पयलींच्यान आमी बंदारा म्हाजो सदां हांव तुमचो लोकल आसा, म्हाजें घर पडटा. सो म्हाजो ओपोज इंडिविज्युअल हेच्या लेवलाचेर आसा. लोकांचो सगळ्यांचे ओपोज आसात थंय. सो आमी हेजे सगळे गांवच्या लोकांचो मुवमेंट स्टार्ट केल्लो, आमी तेंचेच वांगडा काम करतात. थंय फक्त फ्लड येता म्हणून तुमी अपोज करता तो बंदारो? फ्लड हे एक रिजन आसा. तेजें रिजन तुमकां सांगून CRZ एरिया आसा. प्लस कशें आहा, लोकांक कॉन्फिडन्स घेयनासतना केल्लो, पयलीं एक्सप्लेन केल्लो, सगळें क्लियरन्स आसलेलो, कांय इशूच नासलो. हे खंयचे तरी बॅकडोरा फोर्थनायटली मिटिंगेक हे एनओसी पास जाता आमकां कळनासतना पयर MLA सुद्दां सांगलें पळय स्टेटमेंट, ताका कांयच खबर ना म्हणून. सो इवन MLAक इग्नोर करून आयज हो बंद काम चालू जाता जाल्यार तुमी समजूं शकता हें कित्याक लागून. आनी सेक्शन 144/4 चालू आसा. कित्याक लागून करता इतले? आनी एनओसी पंचायतीची पयलीं दिल्ली एकदां ते वेगळ्या लोकेशनाचेर आसली. पूण कितली घरां आसा? ऑलमोस्ट ऑल सगळो गांवच आसा तो. सो लास्ट टायम जेन्ना 2021 फ्लड येयलो सो आख्खो गांव मेजॉरिटी गांव गेल्लो. सांगूं शकना तुका, कमीत कमी 100 तरी घरां आसूं शकतात. लोकांक विश्वासान घेयनासतना घेतलें म्हणून ना, जेन्ना आमी पयर रिक्वेस्ट केले तेन्ना WRT येवन आमकां प्रेजेंटेशन दिलां आनी तिणी ग्रामसभेक सुद्दां मांडून हो फोर्थनायटली मिटिंगेक एनओसी घेतलेले. इशू ना, लोकांनी प्रपोजल बी तसो घालून फोर्थनायटली मिटिंगेक जस्ट एनओसी घेतलेली आहा, ते रेजोल्युशन घेतलेलें आहा तेणी. MLA आनी कितें म्हणटा? MLA कडेन पयर गेले तेणी सांगलें आपल्याकूय विश्वासान घेतलेलो ना म्हणून, सेक्शन 144 लावपाक विश्वासान घेतलो ना, डॅमाचे बद्दल कांय खबर ना म्हणून सांगलें. सो कित्याक म्हणून करूंक सोदता तर फोर्सफुली लोकांक? होच प्रोजेक्ट न्हू, आख्खे गोंयभर प्रोजेक्ट चलता ते तेंचे खंयचे तरी बिल्डर लॉबीक आसतले जाल्यार ते आमकां सविस्तर तेजी म्हायती अजून ना, ते तेजो अभ्यास करचो पडटलो. पूण आमकां इतलो तरी विश्वास आसा हे लोकांक तरी हें उदक न्हू, पिवपाक उदक न्हू. आनी हें आमी तुमकां विश्वासान सांगूं शकता की जे तेंचें ओवरऑल गोंयभर काम पळयत जाल्यार. फुडली स्टेप कितें आसा? फुडली स्टेप आमी सद्या आमचे रेगुलर मिटींग जाता ते गांवांत, तेजे प्रमाणेच जातले. सद्या हांव इंडिविज्युअल कित्याक हेजो गांवचो मुवमेंट चालू आसा, सो हांव इंडिविज्युअल तुका हेजेर कांय सांगूं शकना.